and North Goa in that has got approximately 79 centimeters of rainfall, and South Goa has received 70 centimeters of rainfall. We have a red warning issued for today also. That means this year we got 10 centimeters additional more rainfall than what it got last year. पाऊस आम्ही केन्ना जन्मातच पळोवंक ना. प्रोटेक्शन वॉल बी बांदूंकच जाय न्ही. तो कितें उमळीक लागून तो कोसळटलोच तो दोंगर. स्ट्रेट कातरल्या नंतर कोसळटा. असो जर कातरलो जाल्यार काय कोसळना न्हू तो. ते आपणाक जाय तशें कातरता. खंयचेय टेंडर कोणें खंयचो उखलता. 8:30 9:30च्या दरम्यान हांगा लँडस्लायड जाली मांद्रे मोर्जेचेर नियर आजोबाट्यान. पूण आमी काल राती मागीर PWD आनी हांव येवन विजीट केल्ली, पण राती काम सुरू करपाक मेळ्ळें ना. ताका लागून आमी एकंदरीत विचार करून थारायलें की आयज सकाळीं सुरू करपाचें. कंट्रोल आमच्या कंट्रोल रुमाक मॅसेज आयली की बोल्डर लँडस्लायड जाल्ले आसा आनी बोल्डर रस्त्यार आयिल्ले आसा. आमी रोखडेच सायटीर हांगाच आसात आनी सायटीर येवन आमी फायर फायटींग फोर्साक आपोवन ते बोल्डर सगळे कडेन काडले. तो घाला डिवायडर घाला, ते हातून सगळे उदक ब्लॉक जाले आणि गाडयो आयल्यो की आमच्या जे दुकानार भितर सगळें पाणी भितर सरलें. विशेष डिवायडर फोडटा म्हणून ते पाणी कमी जालें. सपोज अमूल्य वाडो सगळं पाणयान भरला. समोर मारुती देवळाच्या समोर उदकाचो इतलो येदो व्हडलो लोट आयलो वयल्यान डोंगरा वयल्यान की सबंद हांगासर तळे जाले. ऑलमोस्ट 1.5 फूट उदक भरलें. वायट दिसता की म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसराची कितें प्लॅनिंग आसा तीच कळना. मागीर आमी सगळ्या लोकांनी मेळोन स्वता गण बीण वापरून ते सगळे फोडून उडयले डिवायडर आनी थोडेशें उदक देंवले. आमच्या गांवांत रेवाड्या गांवांत एक क्रोकोडायल जाल्ली आनी ती अशी रस्त्यार येवन रावल्ली आनी लोकांक वाट नासली येवंक वचोंक. तें पळयता जाल्यार ती लोक 4-5 जाण गाडयो रावल्या, तांकां वाट ना वयपाक. आमी पयलीं ती लोकांक वाट त्रास करता म्हणून मागीर आमी अमृत सिंगाक कॉल केलो. अमृत सिंग येयलो. अमृत सिंगान तिका धरली आनी फॉरेस्टाक फोन मारलो. अशे जाणटे लोक कोण बाबडे चलोन येता रस्ते तांकांय त्रास जावंक शकना. ह्या दिसांनी कितें जाता मेन म्हणल्यार लायट आसना पयलीं सारकी. हे पावसाळे दीस आहा ताका लागून मातशे जाणटे लोकांक बी प्रॉब्लम जावंक शकताले. म्हणून आमी ते चड करून चड एफर्ट घेतलो तो म्हणजे ताका धरूनच दिवपाचें म्हणून.